हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर MVRन जे नवे हायवे बांधले तेचेर मेन प्रॉब्लम वॉटर लॉगिंग इश्यू. म्हणजे फाटल्यान तुम्ही पळोवपाक शकता कशें ह्या रस्त्याचेर उदीक सांठवला. हो रस्तो ओपन करून 4 महिने सुद्धा जावंक ना आणि हे ज्या पद्धतीन उदीक सांठवला ह्या उदकाचो प्रॉब्लम सकाळचे कामाक जे 2 व्हीलर वाले वयतात 2 व्हीलर घेवन कितें तांकां हो त्रास जाता. व्हडले गाडये जेन्ना फास्ट येता तेन्ना तांकां ते भिजयता. आता हांव आमच्या गोंयच्या सीएमांक सांगपाक सोदता, हे MVRन जे काम केलां न्हू परत परत आमी तुका सांगला की हेचे इन्स्पेक्शन जावपाक जाय. कित्याक हेणे ज्या ज्या जाग्यार काम केला थंयसर सगळे कडेन पाड घातलेली आसा. आयज हो इश्यू सामान्य जनता सोंसता. कितें पळय कशें उदीक सांठवलेलें आहा ते. ह्या उदका खातीर तोरशा गांवचो लोक पत्रादेवीचो लोक डेली त्रास भोगता. हे उदीक तेंचेर पडून भिजोवन ते बाबडे कामाक वयता. हेचेर दखल आमच्या गोंयच्या सीएमान दिवपाक जाय, जो आमचो PWD मिनिस्टर म्हणून आसा. गोंयच्या सीएमाक हांव रिक्वेस्ट करता, कितें आयज जे हायवे बांदले डेव्हलपमेंट केला न्हू तेतून अक्षरशः गोंयचो सत्यानाश जाल्लो आसा. कितें आनी तुमी तांकां आशिर्वाद दिला म्हणून चड पाड पडले. हांव मागता तुजे कडेन MVRक ही कामां रितसर करपाक लाय आणि ज्या ज्या जाग्याचेर असले त्रुटी आहात ते ताका सुदारपाक लाय. कितें आनी काळाची गरज आसा आयज ताका ब्लॅकलिस्ट करपाची, नाल्यार तो आमचे गोंय काबार करतलो, गोंयकारांक काबार करतलो. कितें हे पळया कितें ते हे सामान्य जनता सोंसता तुमच्या कर्मा खातीर आणि तुम्ही एका डेव्हलपमेंट म्हणटा. देव बरें करूं.